म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे अणभव एकामेका बरोबर वेगवेगळे आसता. आमी कितें म्हणटा, हांव हाचे बरोबर रावल्या उपरांत म्हाका बरें दिसता. कित्याक लागून? कित्याक हांवें सांगलां पळय तें समजून घेतलां ताणें. ताका लागून कोण तरी म्हाका समजून घेता, हाका लागून म्हाकाय बरें दिसता. आनी दुसऱ्यां बरोबर अशें घडटा की आमी उलयतना आमकां थोडी चिंतना आमची स्पश्टपणी आमकां दिसती पडोंक लागता आनी आमच्या प्रश्नाचे सुटावे मेळटात. आनी म्हणटा आमी वय ताचे बरोबर रावन म्हाका बरो सल्लो मेळ्ळो, म्हणजे एडवायस मेळ्ळो आनी ताका लागून म्हाका बरें दिसता. थोड्या बरोबर आमी रावलीं तर आवय म्हाका नाका पुरो जाता, म्हाका आनी ताचे बरोबर रावंकूच नाका. कित्याक लागून? ती सारकी उचांबळ, हांवें कितें सांगलां तें वेगळेंच कितें केलेलें आसा, म्हाका समजूंक ना आनी वदीर आनी म्हजेर आनीकूय कितें उडोवंक लागलेलें आसा आनी हाका लागून म्हाका तांचे बरोबर रावपाचें नाका. थोड्या जाणांक आमी पयलीं म्हणटत भियेता, तांची चडशी रावत ना, आमी पयस वता, हे सायडीन वता ते सायडीन वता. अशें आमच्या जिवितान घडटा न्हय. तें कित्याक लागून? कित्याक आमी भितरल्यान आपल्यापणांत रावता वो देवपणांत रावता, तातूंत आमकां असल्या अणभवांतल्यान समजोंक लागता. जांचे बरोबर आमचें जिवीत अदीक बरें जाता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें आनी तांचें जिवीत आसा. तो थंयसर शुभां फळां आमकां मेळटात. आमी आनंदांत देवाक कारगां दिता आनी आमचें जिवीत अदीक बरेपणान जियेता. असलें आयज आमकां देवान कळीत केलेलें आसा. तो आपलें उतर सदांच आमचे सुरशी धाडटा, पूण आमची तयारी ना. आमी तें आयकना. तुमी म्हाका सांगात, आमी मागण्यांत रावलीं म्हणटत केन्ना तरी आमी देवाचें आयकता? आमी आमचेंच सांगता जालें काबार, पूण देव आमचे कडेन उलयता. तो आमकां प्रश्न केलेले आसा हो आमचो गोंदळ आसा तो कशे भाशेन सोडूंक जाय तो आमकां दाखयता. कित्याक तो जिवन जेजू आमचे बरोबर आसा. कसो आसा? आत्म्याच्या पावंड्यार. आमी हिंच्या पावंड्यार जियेता तर फकत आमच्या चिंतनांनीच आसा वो आमच्या भावनांनी. आमी भिरांतीन आसा वो रागान आसा वो तळमळीन आसा, ही आमची भावना. पूण कित्याक लागून घडटा? कित्याक मनान सगळें स्पश्टपणी आमकां दिसती पडना. असलें घडलें की ना आमी जाणो जावया की हांगसर आमचें आपलेपण आसा आनी आमच्या आपलेपणाक लागून हें आमकां समजना. हांगसर आमकां देवाची मदत जाय. हाका लागून आमी कोणायशी वेता. आनी खूब जाणां आमची गाडयांगेर वेतात, थंयसर तांकां सुटावे मेळटले म्हणून. ते मागीर तुमकां बरें आयल्यान म्हणटात हांगसर चल काडया तुमचें आतां. हे भाशेन जाता आमचे मदें. पूण आमी तो देवाशी आयलेले हांव जाल्यार देव आमकां सगळें सांगता पळय तें कळोन आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जियेतले आहले हांव म्हणत पळया कितें करता पळय तें आमी कशे भाशेन आमीच आमकां गोंदळांत घालता. अशें जालें की ना आमी सगळीं आमची चिंतना भावना पयले सुवाती तांकां हाजीर जावंक जाय. आनी हाका लागून सुरवातीक तुमकां हांवें सांगलें तुमच्या सुस्काराचेर तो तुमी ध्यान मन लायशात जाल्यार तुमच्या चिंतनांनी कितें घडटा तें तुमकां दिसती पडोंक लागतलें. नाजाल्यार कितें जाता, ही चिंतना आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी हिंचोर वतात तें आमी नको. आमी ताचे चिंतनाचे गुलाम जाता, भावनांचे गुलाम जाता. ताका लागून तांकां तर आमी हाजीर जावंक जाय, सुस्काराक हाजीर जावंक जाय. सुस्काराक कित्याक हाजीर जावंक जाय? सुस्कार जावन आसा देव. कळ्ळें? उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सांगलां ताच्या नागपुड्यांनी देवान सुस्कार घातलो आनी तो जिवी प्राण जालो.
हो सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी देवाचें जिवीत आमचें सगळें हे परी आसा. सुस्कारांत आतां आमच्यान ताका आजीर जावंक जाता, ओ ताका सोडून आमकांच आजीर जावंक जाता. हो सुस्कार म्हजोच म्हणून हांव घेतां, पूण मागीर हांव नको पर्यंत तो सुस्कार घेता म्हणून तो आपशींच घेता आमी, पूण आमकां जाय पळय तशें मागीर आमी चिंतनांनी आसता. आनी हे भाशेन आमचे मदें अंतर घडटा, लागीं येना आमी, पयस पयस वेता. हाका म्हणटा एलियनेशन. म्हणजे आमी आमकांच वळखना, आमीच म्हणटा कितें जाता तें हांव नगो. हय, हें हाका लागून. ताका लागून आमी तर सुस्काराक हाजीर जायत, आमी मागण्यांत रावता. आनी सुस्काराक हाजीर जाली की ना जेजूक हाजीर जावंक जाय. आनी हे भाशेन तर रावत जाल्यार ताचे वरवीं आमकां सगळें दिश्टी पडटा, आनी तो आमकां सगळें सांगता. आमी ताका हाजीर ना, आमी आमकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हणटा, तो आसा थंयसर, पूण ताचें आयकना आमी. हे भाशेन आमचो संबंद, आमी एकामेकाचें कांय आयकना, आमी आमच्यानूच आहात. कित्याचें कितें मागीर म्हणटा, ताका लागून आमकां बरें दिसना. आमी शांतीची मनशां आसत तर जाल्यार दुसऱ्यांक आमी शांती हाडटले. आनी शांती आमकां कशी मेळटा? आमी भितरल्यान गोंदळांत ना. आमचो गोंदळ सगळो आमी जेजू सवें दवरलेलो आसा, आनी ताका लागून आमकां स्पश्टपणे सगळें दिश्टी पडटा. ही परी आमी पातकान जियेना. पातकान म्हणजे कितें? देवा विरेत जियेता. आनी हाका लागून आमी बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयना ना म्हणून आमकांय. तर म्हाज्या भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा हांव सकाळचीं 5 ते 6 सकाळच्या हांव मागणें तुमचे पासत दाखयता कशे भशेन करूंक जाय पळय तें. आमी सगळे जाण मागणें करता, पूण वयल्या वयर. ताका लागून वयल्या वयर जालें की ना आमकां सांगलां तें खोडपार रस्त्यार कांट्यांनी पडलेलें आमचें जिवीत जाता. वयल्या वयर सगळें नाका जाल्लें. पूण आमी तर बरी जमणीत आमचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार सुस्काराक हाजीर जावन देवा सवें आमचें जिवीत दवरलें की ना, तो मागीर सारकें तें थाऱ्यार हाडटा. आमकां सगळें स्पश्टपणी दिश्टी पडटा. ताणें आमकां सांगलां, दोळे आसून तुमकां पळोवंक जायना, कान आसून तुमकां आयकूंक येना. कशें येतलें तर? आमी हाजीरूच ना जाल्यार. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, तें म्हणणें तूं सकाळीं हांव करता, पूण तुमच्यान केन्नाय 1 वरभर मातशें आयकूंक जाता. कित्याक हांव ती प्रॅक्टीस घेता तुमचे बरोबर. आनी शेवटी सगळें आमकां दिश्टी पडोंक लागता. आनी आमी मागीर बरी जावंक लागता. दुसऱ्यांक समजून घेता. आमी आपलेपणांत ना, आमी देवपणांत आसा म्हणटच देवा सारकी आमी जाता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात म्हणून ताणें सांगलां. तर आमी ताचे भाशेन एकामेका बरोबर आसतल्यां, तांचें आयकतल्यान, तांकां समजून घेतल्यान तांकां जेजू सवें उतर दितल्यां. आमचीं उतरां न्हय, आमकां कांय दिश्टी पडना, पूण तो आमकां सांगता पळय तें आमी आयकून दुसऱ्यांक सांगलें की ना तांकां शांती मेळटली, तांकां बरेंपण मेळटलें. आनी हे परी आमचें जिवीत सुफळ जातलें. आनी आमी बरी बरी वस्तू करूंक लागतले. आमकां लागून न्हय, ताका लागून. कित्याक तो आमचे बरोबरच आमचे भितर जियेता. इतलो लागशिल्ल्यान तो आसा. पळयात, सुरवातेक ताणें आमकां आपल्या सारकी सुस्कार घातलो आनी आमकां आपल्या सारकी केली. पूण हें आमी वगडायलें. आतां पोत्तून बावतिस्मा वरवीं ताणें आमकां पोत्तून ताच्या एकवटान दवरलेलें आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. न्हयच ताचें जिवीत आनी स्वरूप आमचे मदें आसा, पूण तोय आमचे भितर जियेता. पूण आमी हिचो ताका हाजीर आसा. हाका लागून आमचें मागणें असलें जावंक जाय भयणीनो आनी भावनो. आनी तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन सायबीण मांय ताका सदांच हाजीर जावन, हांव चाकर, तुजें सगळें म्हज्या जिवीत आसा, तूं तें तुका जाय पळय तशें वापर, हांव तुका सहकार करतली, कित्याक ही कृपा तूंच म्हाका दिताय. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बरें जातलें. आमी बेश्टीच नाका जाल्लीं कोत्ता आनी आमचें जिवीत वयर सकयल कासावीस कोत्ता आनी शांती आमची बिगडयता. तर हें करपाची गरज ना. सगळीं जाणां रातचीं 5 मिनट जेजून जशे भाशेन आपलें जिवीत सगळें आपल्या बापायक ओपून दिलें, रातभर मागीर तो ताच्या आसन्यांत आसलेलो आनी सकाळीं उठून ताका एकवटान जियेलो, तेच भाशेन आमचेंय करया.
हांव चड वगत सांगिना 5 मिनट तुमकां घडीक फुरसत आसचीना 5 मिनट पर्यंत दिवपाक पूण तुमी तर कोंत घेशात आनी प्रत्येक मुणयेचेर सुस्कार घेवन जेजू 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 म्हणून भितर आसा तें सगळें भायर काडून ताचेर दवरशात आनी ताचें नांव सापसुपें घेवं नाकात. ताणें आमकां मानामेंतान सांगलां सर्वेस्पराचें नांव सापसुपें घेवं नाकात. अर्था बरीत हें भितर आहा तें सगळें ताचेर दवरया आनी तो तें काडून उडयतलो आमकां शांती दितलो. कित्याक ताचे शांतीन तो आमकां बरोवन आमचें जिवीत तो भितर आसा म्हणटूच तो उजवाडाक येतलो. हें सगळें काडलें की ना ही साय पळय आसा आमचे दोळ्यांचेर आनी जिविताचेर ती गेली की सगळें स्पश्टपणे आमकां दिसती पडटलें. आनी सकाळीं ताका एकवटून कित्याक रावंक जाय? रातभर ताणें आपलो वावर केलेलो आसा आमचे सोबे. आमी एक नवी रचना सकाळीं हें पावलून आमकां सांगलां जी कोण क्रिस्तां सोबे आसा ती एक नवी रचना. अरे रातची तर आमी ताका एकवटून न्हिदोंक गेले जाल्यार हे परी सकाळीं उठली की ना 4-5-6 वरां ताचे बरोबर सारलेलीं आसा न्हय. तर सकाळीं आमी एक नवी रचना ताका एकवटून रावली की मागीर पळयतल्यात बॅटरी आमची मोबायलची चार्ज करना जाल्यार आमकां ती वापरूंक जायना. आमी आतां जेजू सोबें चार्ज जाल्लेली आसा. तो आमचे सोबें आसा. प्रत्येक सुस्कारान आमी सगळें ताचे सोबें धरून चलतल्या आयकतल्या पळयतल्या सगळें करतल्या. आनी हे परी स्वर्गांत तशें संवसारांत आमचें सोबें घडटलें हें आमी आमच्या बापान सदांच मागता. ही देणी आमकां हितूच मेळिल्ली आहा. तर कित्याक मेळो ना? कित्याक आमी आजीर ना म्हणून. हें आजीरपणाचें मागणें तुमी पत्करात आनी तुमचें जिवीत खरेपणी शांतीन आमी सारूंक लागतल्या आनी सुफळ पीक आमी दिवंक लागतल्या. आमचें न्हय तें देवाचेंच पीक आमचें सोबें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया, ताका आजीर जावया. पळयात प्रत्येक सुस्कार घेता तो देवूच आमचे सोबें घेता. पांयाची बोट आसा थंय जोत्तान तकली मेरेन आमी बरोवन येता. ताका आजीर जावया. सगळ्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आनी आत्म्याच्या सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया ताच्या नांवान. सापसुपें घेवचें न्ही पूण जेसू जेसू म्हणून सगळें भितर आहा तितलें भायर ताचेर दवरया. भितर दवरी नाकात. हें घेवन कांयच आमकां बरेंपण फावो जायना. तोच बरो आहा तितलो पडो आमकां. बाकीचें सगळें तो आमकां दितलो. ह्या भावार्थान बरवाशान ताच्या मोगान आमी आमचें जिवीत सारया. सुस्कार भायर सोडटाना हें सगळें ताचें दवरलें की ना तो आमकां दुसऱ्या सुस्कारान हें सगळें नितळ करून निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. आनी त्या भायर आपलें आनिकूय बरेंपण आमचें सोबें भरून काडटलो आनी आमकां हें सगळें दिसूंक लागतलें. कित्याक तो आमचे भितरूच आसा आनी तो परजळूंक लागतलो आनी आमकां शांती गोठाय समाधान सगळें घडटलें.